हांव बिना डिकॉस्टा वालेंशा फिरगेजेची हांव बाळूक जेजूची भक्तीक जावन आसा आनी म्हजी सेवा हांगा हांव वॉलेंटियर रुपार दिवन आसा. हरशेचे बरी ब्रेस्तराच्या मिसा खातीर हांव बाईसर नायली. म्हजे ॲक्सेस गाडी युजली म्हजो धाकटो चेरको कॉलेजीक येताना व्हरतेत आसता. कांय एक्टिवाक किक 2 दीस आतां किक मारचे पडटलें, म्हाका किक मारूंक जायनातले वरवीं व्हडलो चेरको म्हज्या धाकट्या चेरक्याक काल अशें एडवायस करी लागलो, ॲक्सेस मम्मीक दवर नोस, फाल्यां तिका मिसा वचोंक आसा आनी एक्टिवा तूं व्हर नोस, कित्याक तिका किक मारूंक जायना म्हणून. आनी हांव ती गाडी काणयोन आज ब्रेस्तराच्या मिसा खातीर येता आसतना वाटेर नंतूर क्रॉस जावन मुखार येता आसतना फाटल्यान एकलो भाऊ येवन म्हाका म्हणा लागलो, आका इरना गाडीड तूं बरोवन दुंडो म्हणून. हांव सगळीं पॅनीक जालीं, कित्याक मार्गा मोदें आहलें, व्हेकल हांवें तेत आसतलीं. गाडी हांवें इल्लें मोतीक इल्लेशें समाधान काणयोन सायडीक हांवें रावयली. रावतना धुंवर येत आसा. तोय भावी देवलो, ताणें येवन हांवें ताका म्हळें आतां कालें करचें म्हणून. कुशीक मसलेसो मपली आहलो, ताणें थंय बालदेंत उदक दवरलें, ताणें उदक ताणें म्हज्या गाडयेक घालें. तितलें जाताना धुंवर येवचो कीट येवचें पुरें रावलें. म्हाका आज मिसाक येजेत आसलें, कित्याक म्हळ्यार फाटल्या 2 हप्त्यांनी म्हाका हांगा ब्रेस्तराच्या मिसा येवंक जावना, कित्याक हांव आउट ऑफ स्टेशन आसलीं आनी मुखल्या 2 हप्ते हांव आसची ना म्हणून आज म्हाका मिसाक येजेत म्हूण आसलें. त्या भावाक हांवें सांगलें म्हाका तिकेशें मिसाक सोडटाय गी म्हणून, येना न्हू ते चर्चीक बुडपा रा. आनी तो म्हणा लागलो हांव इरेन बुडपे म्हणालो. आनी हांव ताच्या गाडयेर बसलीं आनी हांवें ताका म्हणलें इरेन जी देवेर बत्तिलेका बत्तार इरेक मस्त थँक्स, इन्फेंट जीजस इनियंक बचाव मलतेर म्हळें. तितलें जाताना तो म्हणालो तूं क्रिस्तांवची गी म्हणून. हांवें म्हळें वय म्हणून. तशें म्हाका हांगा इगर्जेक सोडलें. हांव मिनीन जेजू काळजान धांवन अर्गां दितां. आज म्हाका ह्या अवघडांतल्या राखिल्ल्या खातीर ताणें म्हजें तें आज व्हडलें अजाप दाखयलां. देवाक हांव अर्गां दितां. थँक्यू इन्फेंट जीजस.